I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळे बरे आहे. मग तशी आम्ही बरे आहे. आणि आज सध्या टाइम 5 जाली आणि आम भायर बसले यायचे म्हणजे वारे मारताले. वारे बोन चोड आम चोड भायर रावन थोंड वारे मारता. मागीर म्हाका आनी सामकें कोता येना तें वारें. म्हाका मागीर रोखडें ताड बी दुखता वाऱ्याचेर. म्हाका कोता येना सायनस आहा न्हू तांकां इतल्यान हें पावसा वारें बी कोता येना. वास देखून कोता येना म्हाका. स्ट्रॉंग वास एश को पेंटाचो मातयेचो वास कोता येना. मागीर एक सायडू मागीर सा दुखपा लागता. हिंग दुखता हेजेरू कोडपाचें तें सायनस म्हूण. ओके. आनी आतां हांव न्हू मुगे होमशी ओद्दी उरलो आहा. दिसा तेंच कोत्ता. तेंच म्हळ्यार कितें मातशें दिवपाकूय जाय न्हू. चड दीस जाले बेग बेगी शिंवोन दिता. पयलीं होमशी कोत्तोलें वजडी म्हणटा क्विल्ट हांवें तुमकां दाखयलो न्हू, त्यो जाल मुगेल्यो कंप्लीट जाल्यो. आनी आतां म्हळ्यार हांव हें कोत्ता होमश्यो. मागीर नॅपकीन कोत्तोलें. मागीर ते व्हडले ते हें स्वेडल ते रॅप कोत्ता एश कोन्न भुरग्यां बांदताय ते कोत्तोलें. मागीर त्यो तोपी कान तोपी आसताय तें एक जालें. आनी तो कुडको आसता तेगे तेश को बोंबले बांदताय न्हू तो तितलें आसता चोय तेंगेलें. तें आख्खें कंप्लीट सेट कोत्तोलें आनी हांव मागीर दितोलें. ओके. आतां मुगे हांव ह्यो भुरग्यागे त्यो बेबी ड्रेस आसताय ती आतां हांव मुगे हें कोत्ता कंप्लीट कोत्ता आनी तुमकां दाखयता. हे पाट न्हू हांवें मातशें तें मटिरियल प्रिंटेड मटिरियल आहलो चोय तेज्यान स्लीव्स केले. स्कॉट एका सुण्या पेट्या बाबा हूंय. He's not Baba, he's Scott. Come here, Azu. ही आतां जाप दिना पयलीं भाशेन. पयलीं बरो कॅमेरा चोयलो हांसतालो. ताका आनी सांगो नाका आहलोलें हाय मूड म्हूण. आपणाचो आतां पयलो वयर काडटालो. आतां मातशी व्हड जात न्हू, चेंज जाता तो. आनी आतां तुमकां मागीर मेळटा. ओके. हिचो आतां मुगे शिवोन जाल ती आनी हांव तुमकां दाखयता. ओके केश जाल ती डिफरंट जाल्या पळय दिसता चोयपा. चोय चोय अशें करून दाखय. फ्रंट कॅमेराचेर इतलें कळना पूण बॅक कॅमेराचेर दाखयता. चोय हांवें न्हू हें मटिरियलान पायपींग केलें चोय तेज्यानूच स्लीव्स केले बरे. आनी अशें करून जाल ती होमशी. तेका फकत प्रेस बटन लावपाचें उरलें. हे दिसा मातशें तितूंकू आतां हें कंप्लीट कोत्तोलें. आनी ऑलरेडी 2 ड्रेसीस हांवें शिवले कोण शिवपा दिल्ले. ओके. आनी चोयता मागीर तुमकां दाखयता नेक्स्ट विडियो हुंयचे ते. ओके. आनी आतां वयता आमगे सासमाय तेगे जालें खंय थिंगा रेडी हें सगलें. आनी तुमकां ती रेसिपी हांव दाखयता. ओके. आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी मुग बाय आयजो चायेको डोनट्स कोताय आमी. हांव हिचो ही साकर घालता 3 स्पून. तेशें वचोय फुमेर 1 स्पून. सारक भरून घायलना बाय हांव मातशें कातून अशें घायलां. आनी हेंचो हें दूद हाफ कप. चोय चोय सॉल्ट बाय हां इल्लेशें. आतां तितून मुगो बाय फुमेर घायल न्हू मातशें फुगो वयर येवपा जायो. हें जावन मागीर दाखयता. धापून दवरपाचो. हितू फुमेर घायलो चोय बाय दूद साकर मीठ सगलें आनी हो वयर येयला.
आतां आनी तितूंत तांत घालता. हें पीठ बाय आमनो थोड्यांक घेयलां. तुम कोण फॅमिली चड आसल्यार तुम डबल घेयाय हां आनी तितलें मागीर डबल घालयाय. आमी बाय इल्लो वॅनिला घालता. तुमको आल्या बटर घाले बाय पूण आमको आम हें केलें ना हांव तेलू घालता. कितले तीन स्पून घायलां. एक कप दोन बटर घायला मोव जाता आनी मोव जाता टेस्टी लागते. मैद्या पीठ या केक बी कोताय ते तशें धांपून दवरया मागीर हें जातलें. कितले गो दवरपाचें? वयर रे पासून एक ह्या वॉल गो आसूं वॉल देड वर हांवें उमेद थोडो घायला. पीठ फुलोन येयलें बाय चोय. चोय आतां हांव करून कोमेस कोत्ता हां हेजेर घाल. ते बारीक आतां हांव गूड कोत्ता. कितू मोठे जाय ते तुम हें कर दी न्हू. चोय तुम कितू मोठे जाय ते हें कराय बाय तुमी हांव हांवें बारीकू केले. चोय तुमकां हेज्या मोठ जाय हेज्या मोठ कराय. चोय ते मुगो बाय बारीक बॉल कोन्न दवरले हां चपाट्यांक कोनाय तेश कोन्न आनी वयर येवपा आनी ते वयर येत येयले म्हणटकूच हांव मागीर हितू तेलांक घाता दाखयता. हे बॉल कोन्न दवरलो न्हू फुल्ले हां हेचो हें तेलांक घालता भाजूंक घालता. जालें चोय एश कोन्न मातशें चिडून घाल हें कर मुगो बाय आनी मागीर ते तेलांक घालय. जालें ना तापलो ना तेलांक घायल बाय हांवें आं भाजूंक.
याचो हे जाले यांचे याचो साखरेन बुडयता हां जाले. जाल बाय आमगे बस झाले आमगे बाजून हांव येचोय आनी तयार जाले च्या पिवपाची आनी ते खावपाचे ये खावपा सगळीं बसून मेळोन खाया. याचे आता आमगे डोनट्स जाले रेडी आणि चायेक वचे दाखयता स्पंजी जाले. म्हणजे सासमायन न्हू शुगर बेश्टें तेश कोन्न पावडर शुगर मारल्या आनी कितली चोय भितरल्या स्पंजी ते. आनी न्हू तुमकां जाय जाल्यार अशें करून होल करून जाता पयलें कितें अशें करून रावंड अशें कितें गुड्डी बी आसताय न्हू तेशें करून घेवन मोद होल करून डोनट शेप दिवपा जाता. अशें करूनय डोनट्स आसताय भितर कस्टर्ड बी घालताय. जेन्ना कुवेट आहलो न्हू थिंग खायलो हांवें चॉकलेट घालताय वनिला ते क्रीम घालताय तुमकां जाय ते भाशेन घालून जाता. भितर होल कोत्ताय आनी हेजें पायपींग बॅग आसताय न्हू केक डेकोरेशन कोत्ताय ते तेज्यान ती भितर फिलअप कोत्ताय. ओके आनी हांव म्हगे हो विडियो एंड कोत्ता. आय होप तुमकां आमगे हो विडियो लायक जातो म्हूण. थँक यू फॉर वॉचिंग माय विडियो. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय.